पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागान आमी आयला पिकेन मरोड सालिगांव हांगासर आशिल्ल्या मधुसूदन हॉलान आमी आजचो भाग खेळटली। सगळी इश्टिण्यो वाट पळयतात की केन्ना आजचो भाग सुरू जातलो, आज कितें प्रश्न घेवन येयला, कसले खेळ आसा, सगळ्यांक उत्सुकता लागता। तर खेळुया आजचो भाग। आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की दिवाळी जाली उपरांत जें आसा पळय तें तुळशीचें लग्नय जालें। बायलां मदीं इतलो उत्साह आसा की सगळींच बायलां जी आसा पळय ती उमेदीन आसा। अजुनूय दिवाळीचें पर्व जें आसा पळय तें सुरूच आसा अशें दिसता। आनी ह्याच मजगतीन जें आसा सालिगांव स्पोर्ट्स एंड कल्चरल असोसिएशनच्या वतीन आयज बायलां खातीर एक बऱ्यांतलो बरो कार्यक्रम जो आसा हांगा घडोवन येता। आनी हे घडोवन हाडपी जे आसा ती एक गोंयांतली एक नामनेची जी आसा पळय ती एक कलाकार आनी जे आसा पळय साबार गोंयांत तिणी अनेक कार्यक्रम केल्यात। म्हणजे सीझन 1 सोंपलो, सीझन 2 सुरू जाल्लो आसा। जरा हटके ह्या कार्यक्रमांतल्यान बायलांतले जे विविध गूण आसात तुमच्या मदीं जे लिपलेले आसात ते लोकां फुड्यान हाडप आनी तुमकां मना काळजांतल्यान जे आसा पळय हांसोवंक लावप आनी त्याच बरोबर तुमचे बुद्धिमत्तेक जे चालना दिवपाचें काम जे आसा पळय सारिका शिरोडकर फाटले 6 वर्सां ती करता। गोंयच्या प्रत्येक गांवांत देवळांनी आनी सगळ्या जाग्यांचेर ती भोंवली आसा। आयज आमी तांचे जे आसा पळय ते ल्हानसो एक फुलांचो तुरो दिवन तेंची जे आसा तेंचें स्वागत करता। हांव सौभाग्यवती हरमलकर हांकां विनंती करता की तांच्यांनी तो तुरो तांकां भेटोवचो। जोरदार तुमी ताळयो मारच्यो, जोरदार ताळयो मारच्यो, म्हणच्या पेक्षा जरा हटके ताळयो मारच्यो। म्हणजे वेगळे तरेन जे आसा पळय तेंचें स्वागत आमी केल्लें आसा। आनी आयची कार्यावळ जी आसा पळय ती तुमी सगळ्यांक उमेदीन घालोवची। आनी त्या नंतर तुमकांय सगळ्यांक बायलांक हें आसा की तुमी जे आसा पळय वेगळे तरेन वचात की म्हणजे घरदार जें आसा पळय थोड्या वेळा खातीर सोडचें, तकलेंतल्यान सोडचें आनी एन्जॉय करचो हो कार्यक्रम। आनी तांकां जो साथ जाय तांकां तुमी साथ जाय तसो दिवचो अशें मागता। आनी तांच्यांनी हे फुडलो जो तेंचो हे कार्यक्रम जो आसा पळय सुरवात करचो अशें तांचे कडेन मागता। जरा हटकेच्या आजच्या भागाक आमी सुरवात करता आणि सरान अशें सांगलां हटके तरेन आज हांगासर खरें स्वागत जाला। आनी म्हाका दिसता प्रत्येक जी अस्तुरी आसता ही आपल्या तरेन हटके आसता की ना हटके। बायलांचे खूब बरे गूण आसता, बायलांचे खूब वायट गूण आसता। आतां पळोवया की बायलांक कितें दिसता स्वता बद्दल। बायलांचो सगळ्यांकून बरो गूण म्हटल्यार ती कोणूय जर मातशें कोणाक कितें जाय जाल्यार सगळीं एकामेकांक हेल्पाक धांवता। हे वायट गूण म्हटल्यार तेंचो की मातशें कोणाचें कितें गावलें काय ना ते सगळ्यांक एकामेकांक सांगून सारकें। बायल ही सगळ्यांत प्रेमळ आसता, ती आपल्या घरच्यांची सगळ्यांची काळजी घेता, सगळ्यांची आवडी निवडी ती पुराय करता। वायट गूण वायट गूण म्हटल्यार तितले वायट गूण नासता बायलां वायट गूण आसता बायलांचे पण आसता, पण मातशें आसता। आमी सांगिना ना। प्रॉम्प्टिंग फाटल्यान चालू आसा, तुज्या हातीनूच दिता माय घे तूच सांग ते खातीर आनी त्रास घेवं नाका। कितें प्रोग्राम आसले की सगळ्यांक फोन करून आमी सांगता की प्रतिभा हे प्रोग्राम आसा येत। हो बरो गूण। आनी वायट गूण वायट काय ना, आमचे कडेन वायट कांयच ना सांगण्यासारकें। बायलांचो बरो गूण म्हणल्यार ती आपले कितें आसा आपल्यो इच्छा मनोकामना आसता त्यो सगळ्यो सॅक्रिफायस करून आपल्या फॅमिलीक कितें जाय नाका तें सगळें दिता, कांयच कमी करूंक दिना पयशाच्या बाबतीन कसलीय बाबत आसूं कसली गोश्ट। आनी वायट गूण म्हणल्यार बायलेक चड बेगीन राग येता, राग कंट्रोल करूंक जाय। बायल म्हटल्यार एक घराची लक्ष्मी सौभाग्यवती आसता आनी ती सगळ्यांक सांबाळटा घरान सगळ्यांचे बरे अशें ती आपल्या पोटान घेता वायट कितें आसा तें आनी आपूण सगळ्याक खोशी कशी दाखोवन दिता। हेणे तुका हात लायला मम्मा म्हणलें हेणे समजा म्हणजे आपलो आन्सर पावलो हांगासर। बरोबर आयल्यान कितें गो बरोबर आयल्या ओके। स्वभाव असो आसता, गूण आसता, वायट गूण आसता, सगळें आसता, कलाय खूब आसता, टॅलंट्स खूब आसता। आनी म्हाका दिसता तुमचो फुगडी ग्रुपूय आसा हांगासर। म्हाका दिसता खूब जाणां पदाय म्हणपी आसतलीं, बरी बरी पदाय म्हणटा आसतलीं, डान्सूय करता। कितल्यांक डान्स करपाक आवडटा? आवय बेस्ट, आमकां डान्सरच जाय। पदां कोण बरी म्हणटा?
व्हेरी गुड. केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, वेदा नाही नाही कळला, वेदा नाही नाही कळला, अंतपार ह्याचा, कानडा राजा पंढरीचा. गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया, मंगलमूर्ती श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया. सुंदर, खूप सुंदर. देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवा हाता उघडदार देवा. सो आमच्या आजच्या ह्या सगळ्या स्पर्धकांनी आमच्या खातीर सुंदर अशी हांगा पदां म्हणून दाखयली, ताका लागून तांकां मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान डिस्कावंट वाउचर्स. कॉंग्रॅच्युलेशन. उखाणी तयार करून आयल्यान ती खूप जाणां. सो उखाणी कोण घेतली हांगासर? उन्हामध्ये फिरून त्वचा झाली टँग, तरी पण उदयराव झाले माझे मोठे फॅन. आकाशाच्या अंगणी ब्रह्मा विष्णू महेश अजय रावांचे नाव घेऊन करते मी जरा हटकेमध्ये प्रवेश. एक होती चिऊ, एक होती काऊ, प्रमोदरावांचे नाव घेते, माझे डोके नका खाऊ. हिंद मातेच्या डोळीवर स्वराज्याचे तोरण, अरुण रावांचे नाव घेते, हटकेचे कारण. ग्लासात ग्लास काचीचा आणि दामोदर माझ्या प्रीतीचा. गणपतीला नमस्कार करते वाकून, देवीदास रावाचं नाव घेते, तुमच्या सर्वांचा मान राखो. आंब्याचा लोकप्रिय आहे आपूस आंबा, संदीप रावाचे नाव घेते, सगळ्यांनी थांबा. कॉलेजमध्ये शायनिंग मारताना घालायचे गॉगल, कालिदास राव आहे माझ्यासाठी पागल. क्रिकेटमध्ये धोनीने मारले 6, क्रिकेटमध्ये धोनीने मारली 6 आणि रुपेशला केली मी 7 जन्माची फिक्स. जरा हटके कार्यक्रमात सर्व घेते उखाणी, रत्नाकरामुळे माझे जीवन झाले सुखाने. आणि बेस्ट उखाणे हांगासर आमकां म्हणून दाखयला तृप्ती हाणी, आनी तृप्तीक मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान डिस्कावंट वाउचर. सगळ्यांची ओळख जाली, हांगासर सुंदर पदांय म्हणून दाखयली, उखाणेय घेतली. आनी आतां वेळ जाला आमच्या आयच्या भागांतलो पयलो रावंड खेळपाचो, जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड. आनी म्हाजी 5 स्पर्धक तयार आसा आज फुगोट्यो फोडपाक. वर्किंग सगळी की हाऊसवायफ? हाऊसवायफ. हाऊसवायफ. कितें करपाक आवडटा? रांदपाक. आनी कितें करपाक आवडटा? घरातले काम. वाव, सिंगिंग डान्सिंग सगळें आवडटा? सगळें आवडटा. व्हेरी गुड. ओके. सो प्रश्न सारके ऐका, उत्तर येता ताळी मारपाची. पयलो प्रश्न, पिक्चरां सगळीं पळयता? आं? पळयता. ओके. खंयच्या मुवीन ऋतिक रोशनान सुपर हिरोचो रोल केल्लो? येना तुमकां? येना? क्रिश पिक्चरान. मुवी आसा क्रिश. मोठ्यान ताळयो सोनी. ओके. फुडलो प्रश्न, ही एक म्हण आसा, अर्दी हांव म्हणटलें, अर्दी तुमी सांगपाक जाय म्हाका. आदीच उल्हास डॅश डॅश डॅश. आदीच उल्हास. फुडलें तुमी सांगपाचें. ट्राय करिये. आदीच उल्हास. बरें, हेचें उत्तर हांवूच दिता. आदीच उल्हास, त्यात फाल्गून मास. म्हणी येता कोणाक सगळ्यांक चड? स्पेशल खंय म्हणी पाठ करून आयला? यो सांग. नाचोंग येना अंगण वाकडे, बडी बडी बाते वडापाव खाते,
ओके 2 त्याने प्रॅक्टिस केलेला मला कळलं दोन्ही. अति देते माती, काखेत कळसा गावाला वळसा, नाचता येईना अंगण वाकडे, कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट म्हणत नाही ते, कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट. रिपीट करत ना नवीन. दोडयाराच्या तकलेन 3 फातर, अति तेथे माते, अंथरूण पाहून पाय पसरावे, काकेक मारला चोडो सद्दा सगळं वाडो, चोराचो उलटो बोबो. ओके मोठ्या शाळेत ओके फुडलो प्रश्न ऐकात सारखी ऐकात हा. अशी एक वस्तू जी नाकार पासून कान धरता येता जाल्यार ताळी मारा. चष्मा. हांगा उत्तर दिला चष्मा. आणि कोणाकडे आसा? आ फोन फोन नाकार धरताय कितें फोन? कानबाली. सारखे उत्तर आसा चष्मा. फुडलो प्रश्न. साबरमती आश्रम वो कोणाकडे जोडलेलो आसा? कोणाचो आश्रम म्हणटात आमी? महात्मा गांधी. गांधीजी. सारखे सारखे उत्तर. शेवटचो प्रश्न. सँडलवूड सिटी खंयच्या शहराक म्हणटात? मैसूर. सारखे सगळे हो आशिल्लो आमचो पयलो रावंड आणि आमचे 5 प्रश्न सोंपल्यात. बऱ्यापैकी हांगासर उत्तरां दिल्यात, ताका लागून सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो दिवया. आणि हय ताळे बरोबर तांकां तांचो प्रायजूय मेळटा. तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. आमच्या पयल्या प्रश्नाचें उत्तर दिल्ले श्वेता आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमकां बऱ्यो म्हणी म्हणून दाखयल्यो तृप्ती हाणी आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. शुभदा हाणी उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. विभाचे उत्तर सारकें आसा आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. आमच्या शेवटच्या प्रश्नाचे उत्तर सुलभा हाणी दिलां आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. हे सगळे प्रायजीस तुमकां स्पॉन्सर केला पॅनोरमा रेस्टॉरंट फोंडे हांगासरल्या, जे फोंडेचे सगळ्यांक नंबर 1 रेस्टॉरंट आसा. सो तुमी मुद्दम विजीट करा. ओके सो आमचो पयलो रावंड हांगा सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड. पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विजा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. रायस पळोवन कळत आसतलें की हो रावंड खंयचो तो. कभी हा कभी ना हो आमचो रावंड. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. वापरता सगळ्याला. ओके निधी तुजो टायम सुरू जाता आता. निधी कामाक वता? वयता. खंय गो? आ विसरले चक्करान? आ घरान कोणाच्या? आवडटा काम करपाक? आवडटा. खूप करता काम? खूप करता. घरातले येता मग काम करपाक? करता. काय भायरूच करता? घरातले करता, भायले करता. डान्स बी बरो करता? सगळे करता. फुगडीनीच वसा? ना फुगडीन ना. ओके अंजली तुजो टायम सुरू जाता आता. अंजली तू कितें करता? हांव शेतान वयता. शेतान म्हणजे वता? आमच्या शेतां काम. तुमचें शेत आसा? हय हय. ओके प्रसिद्धी तुजो टायम सुरू जाता आता. प्रसिद्धी स्कुलान वता न्ही?
स्कुलान वता ना खंय. ओके शैला तुजो टायम सुरू जाता आता. शैला खूप गरमी येता न्ही. जाता. पावस पडटलो दिसता. पडला न्ही. ओके रुपेशी तुजो टायम सुरू जाता आता. रुपेशी सगळी फुगडी स्पर्धेची तुमचे हे असतात पार्टिसिपंट आसा तूं वता. वता तूं खेळ घालता फुगडी घालता. आनी णववारी बीचो थीम कित्याक धरूंक ना. कोणी सांगूंक शकोंक ना कित्याक ते. ओके अनिशा तुजो टायम सुरू जाता आता. अनिशा खेळ खेळपाक आवडटा. आवडटा. खेळटा केन्ना खेळटा. भुरग्यां बरोबर. भुरग्यांक बरोबर पदां बी म्हणनायस तूं. म्हणटा. आवडटा म्हणपाक. कॉम्पिटिशनाक वता. कॉम्पिटिशन वचना. वयता. आनी सगळीं बरोबर आसता तुज्या. आसता. तूं लागींच रावता दिसता मग हांगा. रावता. खंय गो. सालिगांव. आनी चलून येवचें पडलें. गाडयेन येता. गाडी तूं चलयता. ओके गीता तुजो टायम सुरू जाता आता. गीता कितें गो टेन्शन आयला. आ उलोवपाक आवडना. ना टेन्शन येवंक ना. टेन्शन येवंक ना. टेन्शन येवंक ना. रिटेक घेतलो समजान तूं. ओके उर्मिला तुजो टायम सुरू जाता आता. कशी आसा. बरी आसा मगे. कितें जालां टेन्शन येयलें तुका. येयना. ओके दीक्षिता तुजो टायम सुरू जाता आता. दीक्षिता प्रसिद्धा चली तुजी न्ही. आ माझे चेडूं. तूं कितें हांगाच रावता लागीं. सालिगांव. बरोबर आयल्यान दोगांय आतां. आ शिकता मग कितें. हय. तेंच्यांनी खंय बरी प्रॅक्टीस केल्ली खंय पण जमूंक ना दोगांयनी आवय आनी चलयेन. ओके शीतल तुजो टायम सुरू जाता आता. शीतल बरें मुगो. बरें. प्रोग्राम पळयता मग आमचो. पळयता. आवडटा. आवडटा. कित्याचेर पळयता. टीव्हीचेर. टीव्हीचेर. मोबायलाचेर पळयना. पळयता. सोशल मिडियाचेर आसा मुगो. आसा. मोबायलाचेर आसता कित्याक वेळ. फोटोज भरपूर काडटा. थोडे थोडे. चड काडिना. कोण खूब काडटा. हांव. तूच काडटा. आ हांव काडटा. आयफोन घेतला कितें गो. हय आतां हाडूंक ना फोन. हाडला. आमचे काडूंकूच जाय मुगो फोटो तुवें. काडले. केन्ना गो. आतां काडटले. काडटले. कोणा बरोबर. म्हाज्या बरोबर काडचें ना. सगळ्यां वांगडा. म्हाज्या बरोबर काडचें ना. काडटले. आवडटा मग काडपाक. आवडटा. आनी प्रोग्राम खूब पळयता हो. पळयता. प्रॅक्टीस केल्ली कभी हाँ कभी नाची. केली. केल्ली ताणें शुअर केल्ली. ओके ताजो 40 सेकंड जाले हांगासर आनी आमकां हांगा विनर मेळ्ळा. मोठ्यान धाडो सोनी ताचे खातीर. कभी हाँ कभी ना ह्या राउंडचे विनर येता शीतल आनी ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस. आनी हो रायस तांकां दितले संजीव नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा. वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड खेळपाचो जो आसता आमचो डान्स राउंड. पयलीं सगळ्यांनी सांगिल्लें की खूब डान्सरां हांगासर आसा सो बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स हांगा पळोवपाक मेळटलो. पळोवया आज कोण विनर जाता ते. आजच्या भागातल्या डान्स राउंडाक आमी सुरवात करता आनी डान्स राउंडच्या विनराक मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. सेम साडी जी हांव न्हेसला त्याच टायपची साडी आनी प्रत्येक एपिसोडान जी हांव बरे बरे साडीज न्हेसता आनी म्हाका खुबशे कॉम्प्लिमेंट्स मेळटा साडी बद्दल. ते सगळ्यो साडयोच आसता आमच्यो मेहंदी साडी शोरूमांतल्यान आनी तुमी पळोवंक शकता की आजूय अशीच एक सुंदरशी साडी तुमच्या खातीर हांव घेवन आयला. सो बेस्ट डान्स हांगा जी कोण करतली ताच्या खातीर ही साडी आसा. सो ऑल द बेस्ट तुमकां.
आयच्या भागातले डान्स राऊंडचे रनरअप जाता शुभदा आनी ताका मेळटा स्पेशल एक प्रायज जो हांगा स्पॉन्सर केल्लो आसा सालिगांव स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हांच्यांनी. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आजचे हांगासरले एक उत्कृश्ट अशे कलाकार आसा आमचे मदीं आनी म्हाका दिसता गोंयभरान फामाद आसा. सो रिक्वेस्ट करता दिलीप धारगळकर सर हांच्यांनी हो प्रायज तांकां दिवचो. ओके. आनी डान्स राऊंडचे विनर आता दीक्षिता रायकर आनी ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. पुढे आनीकूय प्रायजीस आसा आनीकूय खुबशे कॉम्पिटिशनां आसा पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitre Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आजच्या भागान आमी खुबशे बायलांक हांगासर पळयले, खुबशे हांगा टॅलंट्स पळयले, खुबशी बरे बरे डान्स हांगा सगळ्यांनी करून पळयले आनी सगळीं कितें ना कितें करीत आसता. सगळे आपल्या क्षेत्रांत म्हणटा तशें तेंच्यांनी खूब यश मेळयलां. आनी बायलां म्हणली काय ना आमकां आमची कॅर घेवपाक खूब आवडटा, बरें न्हेसपाक आवडटा. न्हेसपाक सगळ्यांक आवडटा न्ही? ओके. त्या लागून डान्स सुद्दां बरो केलो हांगा साडयेक. ओके, डान्स केलो हांगासर, न्हेसतात आमी बरी. सो आज तुमकां एक क्वेश्चन आसा. हांगासर आमी आतां जस्ट पॅम्पलेट्स वाटल्या, सगळ्यांक खबर आसा. ओके. आनी आमच्या कालच्या लास्ट शो पासून आमचो एक स्पॉन्सर हांगासर वाडिल्लो आसा. आमची गिफ्ट हांगा वाडल्या. आज आमचो हांगासरलो हेअर टॉनीक पार्टनर कोण? तुमकां सगळ्यांक पॅम्पलेट दिल्ले, कितल्यान आनी वाचल्या पळोवपाक. फर्स्ट जे आन्सर सांगता तांकां स्पेशल प्रायज आसा. आजचो आमचो हेअर टॉनीक पार्टनर कोण? सगळ्यांक पॅम्पलेट दिल्ले. आतां काडूं नाका पॅम्पलेट. कितें सांग नांव सांग. तुजें न्ही गे टॉनिकाचें. आं कृपा सारको सांग नेटान.
ना कृपा हेअर स्टाईल न्ही सांग. कृपा हेअर टॉनिक. कृपा हेअर टॉनिक आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्या बायलांक प्रॉब्लम आसता केसांचो. सगळ्यांक आमचे केस बरे जाय आसता पण केस गळत असतात. सो ताजेर तुमकां एक बेस्ट सोल्युशन हांगासर आमी हाडिल्लो आसा तो कृपा हेअर टॉनिक. ट्राय करून पळोवपाचो कितें आयुर्वेदीक ऑयल आसा सो कांय सायड इफेक्ट जावचे ना. मुद्दम ट्राय करून पळयात. आनी हिणें नांव सारकें याद धरलें. पॅम्पलेट सगळ्यांक दिल्ले पण पॅम्पलेट कोणी सारकें वाचूंक ना. हांवें टीव्हीर एड पळयल्लो. हांवें टीव्हीर एड पळयली सो हिका प्रायज मेळोंकूच जाय. ओके सो रिक्वेस्ट करता निलेश साळगांवकर जे सेल्स हेड आसा कृपा हेअर टॉनिकचे तांच्यांनी तांकां आज स्पेशल प्रायज दिवचो. आनीकूय प्रायज मेळटलो. केस सगळ्यांचे कोणाचे बेस्ट केस जाता ते हांगा येवपाचे. तुमकां दिसता की तुमचे केस खरेंच बरे आसा हेल्दी सारके बरे काळे काय म्हणजे धवे मातशे उपकारता मातशे पण मातशे अशे काळे खणे म्हणटा पळय तशे. ओके पळयात गो सगळे जाणां. तुमकां कोणाचे केस अशें दिसता की खरेंच बरे हेल्दी आसात. हेल्दी आसूंक जाय बरे नॉट हे आं. कोण रोशन ते हय ओके ओके केस लांब सगळ्यांकूच आवडटा पण ते केस हेल्दी आसपाक जाय आनी हो हेल्दी केसांचो आनी लांब केसांचो प्रायज मेळटा. नांव कितें रोशन हांकां मोठ्यान ताळयो जावनी आनी ताका मेळटा एक स्पेशल गिफ्ट जो स्पॉन्सर केल्लो आसा कृपा हेअर टॉनिक हांच्यांनी. कॉंग्रेच्युलेशन्स. रावा आजून सोंपूंक ना. आजून तुमच्या खातीरूच स्पेशल हांगा प्रायज सगळ्यां खातीर आसा. सो तुमकां सगळ्यांक मेळटा कृपा हेअर टॉनिक तुमकां वापरपा खातीर. ट्राय करून पळया. एक बॉटल तांचे कडल्यान. आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंटांक मेळटा कृपा हेअर टॉनिक. पंचामृता स्पेशल राउंडाक आमी सुरवात करता आनी रिंग्स आसा पार्टिसिपंट आसा मुखार प्रायजीस आसा. पळया की आज पंचामृताचे प्रोडक्ट्स कोणाक मेळटा ते. मोगपाची न्ही गो घालपाची. आमचो पंचामृता स्पेशल राउंडचे विनर येता शैला मांद्रेकर आनी तांकां मेळटा जय किसान इडली रवा. बरो इडली करून खा. ओके सो आतां वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड जो आसता आमचो चक दे राउंड. चक दे राउंडाक आमी सुरवात करता. पार्टिसिपंट तयार आसा आनी आजचो गेम आसा तो असो तुमी पळोवंक शकता. हांगासर आमी प्लेटीन बॉल दवरल्या. सगळ्या पार्टिसिपंटांक दितले एक स्पून. तांच्यांनी स्पून तोंडान धरपाक जाय. बॉल उखलपाक जाय आनी फुडल्या मुखार आशिल्ल्या प्लेटीन घालपाक जाय. मॅक्सिमम बॉल जी पयली कलेक्ट करता ती जातली हे राउंडची विनर आनी तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट. ओके रेडी स्टार्ट. ना तशें ना हेणे घातला तशें रॉंग. आं हेणे रॉंग घातला तेणे तशें ना. तेणे शॉर्ट बेस्ट आयडिया गेल्या. व्हेरी गुड जालें. घाला 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 सोंपोंक ना गेम अजून. फर्स्ट कोणाचें आयलें तें सोनम.
सेकंड तुझे कितले बॉल चेक कर. आमचे चक दे राऊंडचे रनरअप जाता सरितान. ताका स्पेशल प्रायज हांगासर दितले शारदा सालिगांव स्पोर्ट्स अँड कल्चरल ग्रुप हांच्या वतीन ताका हो प्रायज मेळटा. मोठ्यान ताळो जावनी. आणि चक दे राऊंडचे विनर आता सोनम शिरगांवकर आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडेन एक गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. पिकेन मरोड सालिगांव हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा सालिगांव स्पोर्ट्स अँड कल्चरल ग्रुप हांकां, तशेंच दिलीप धारगळकर सर हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रदीप सावंत, शारदा हांकांय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां सगळ्यांक सरांचो देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळटली हय तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा ट्राय करू शकता मगो. सांग कितें दिसता सांग सांग कितें दिसता तें. ओके बाय मातशें धरात खटन जर एका पयलीं टेन्शन येयला. असं तू उलयता काय ना. आमच्या आयच्या भागातलो आज शेवटचो न्ही दिसता तो. धुकलून कित्याक गो तिका थंय पावत ती धुकलताय तें. ओके प्रॅक्टीस जाली प्रॅक्टीस जाली सोंपली. पिकेनवाडो मरोड सालिगांव हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. पिकेनवाडो एक मिनट पिकेन मरोड